सध्या चलता त्या पद्धतीन केले जाल्यार स्वातंत्र्याच्या 100व्या वर्सापासून मुणकारांच्यो केशी सोंपच्यो ना अशी टिका विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबोन उक्तायला। मायकलान म्हापशे मामलेदारान वचून लोकांचे त्रास जाणून घेतले आणि कांय दिसां भितर ह्यो केशी आनीकूय वाडटल्यो आणि लोक कागाळ करीत रावतले अशेंय मायकलान सांगले। मामलेदारान ह्यो केशी थारायल्ल्या दिसा भितर केशी सोंपोवपाक जाय आणि सरकारान तसो आदेश दिवपाक जाय अशें मायकल मागता। कार्यल केसीस जे डिक्लेरेशन आहा आणि टेनन्सी डिक्लेरेशन हे पयलें सोंपोवपाक जाय। परचेज चालूच आसतले परचेजाचो प्रोसिजर, पूण इफ दीस इज नॉट डन देन आय थिंक समवेअर डावन द लायन वी वील सी इवन आफ्टर 100 years ऑफ लिबरेशन आमकां मुणकारियल आनी टेनन्सी केसीस पळोवपाक मेळटल्यो। ते आसपाक जायना सो ताका खंय तरी एक एंड पडपाक जाय। सरकारान 2 वर्सां दिवंक जाता, सरकारान 3 वर्सां दिवंक जाता, पूण सोंपया न्हू। हे आमचो एक चिंता आहा, कित्याक लोक आमचे कडेन येवन उलयल्ले आहा ह्या दिसांनी की मुणकारियल केसीस फुडें धुकलो ना, टेनन्सी केसीस फुडें धुकलो ना। आदी ते काडून कोर्टान दिल्ले, मनोहर पर्रीकर आहलो म्हाका उगड आसा, ते कोर्टान गेल्ले, कोर्टानसून परत येयल्यो, कोर्टा कडेन जायना ते, कोर्टाची डेटूच पडोंक ना। कोर्टान जे दिसा घातल्यो ते एंड बसून भायर सरतना एकूच डेट पडलेली, ती बीन जाल्यार त्या दिसा कोण ऑपोजीट एडवोकेट ना व जज ना। सो म्हाका दिसता हे जॉयंट मामलेदाराचेंच काम आनी हे जॉयंट मामलेदारानूच सोंपोवपाक जाय, मामलेदारानूच सोंपोवपाक जाय, पूण ताका टायम बाउंड पिरियड आसपाक जाय।